हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्या ती बसावणी आनीक जिवी आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी ना फावो म्हणले फैसल मेळात म्हणल्या भियान आमी सत्रायेन रावया। तांणी आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण तांणी आयकल्ले ते उतर तांचे थंय निर्फळ जालें, कित्याक ते आयकल्ल्यानी भावार्थान आपणा थंय ते जिरोवंक ना। पूण आमी सतमानले देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या, कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सोपत घालन सांगलें। हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींकच भितर सरची नात। संवसार रचून जाताच देवान आपलो वावर संपयलो, कित्याक 7व्या दिसा विशांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर्व आपल्या कामां थावन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो। आनी परथ्यांनी म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सरची नात। तर आमी त्या विशेवांत भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया। आमचे भितरल्या कोणेय इस्रायेल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचे नाका। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय। जे आमी आयकलां, जे आमी समजल्यां, जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, म्हणजे सर्वेस्पराची महिमेवंत कृत्यां आनी ताची पदवी ताणें केल्ली ती आजापां। श्लोक देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय। जावच्याक ते कळीत फुडले संततेक जल्मा येवचे आसात त्या भुरग्यांक आनी उठोन ते आपल्या भुरग्यांक सांगचे। तांणी आपलो विश्वास देवाचेर दवरचे खातीर, देवाची कृत्यां विसरानासता रावचे खातीर, ताचे आदेश पाळचे खातीर। श्लोक देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय। ती आपल्या पुर्वजां परे दारूण आनी विद्रोही पिळगी जायना जावचे खातीर, काळजान अथीर आसलेली, मनान देवाक अविश्वासी आसलेली पिळगी जायना जावचे खातीर। श्लोक देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय। मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक फाटी आयलो। थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली। हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नातलो। अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना चौग जण एक आरेगाराक ताचे सरशी उखलून हाडन आयले। पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना। देखून जेजू आसलेल्या कडे घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी आरेगाराक तो न्हिदोन आसल्या हांतोळणा समेत वयर थावन तांणी सकला देंवयलो। तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरेगाराक म्हळें, पुता,
तुजी पातकां बोगसाली. तवळ थंयच बसून आसल्या शास्त्र्यां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हण जेजू आपल्या मनांत तक्षानच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां बोगसाली म्हणचे की उठ, तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतोळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षानच आपलें हांतोळण घेवन जमो जाल्ल्या सकटा होजेर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सोमेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णन, असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.